5 दीस आमच्या धरणाचो मिशन पॉलिटिकल रिझर्वेशन या बॅनरा खाल आम्ही ट्रायबल डिपार्टमेंटा मुखार आमच्या घटनेनुसार फावो जाल्ले अधिकार आसा पॉलिटिकल रिझर्वेशन हो मुद्दो घेऊन आज आम्ही 5व्या दिसाक ट्रायबल डिपार्टमेंटा मुखार हांगा धरणाक बशिल्ले आसा। आज आमच्या सांगातात कितलीशीच वाठारांची आमकां साथ दिवंक हांगा आयिल्ले आसा। म्हणटकीच आमची सरकारा कडेन मागणी आसा ताबडतोब आमचो जो इश्यू आसा आमकां लेजिस्लेटिव्ह असेंब्लीन गोवा लेजिस्लेटिव्ह असेंब्लीन जो रिझर्वेशन दिवपाचें आसा तें ताबडतोब जाग्यार उडोवचें अशी आमची मागणी। आता सेंट्रल गव्हर्मेंटान ऑगस्ट 2025 एक्ट नोटिफाय केल्ले आनी पूण अपॉइंटेड डेट ताणें तशीच हँगींग दवरिल्ली। सरकाराक समज इंटेन्शन आशिल्लें जाल्यार जेन्ना एक्ट ह्याच्या कडेन नोटिफाय जाता तेन्नाच ताणें अपॉइंटेड डेट नोटिफाय करपाक जाता आशिल्ली पूण आयज 9 म्हयने जातात आनी आमचो जो रिझर्वेशनाचो इश्यू आसा तो अजूनय जाग्यार पडना। म्हणटकीच सरकार आमच्या इश्यूआ बाबतीन आमच्या हक्का बाबतीन सिरियस ना अशें दिसता आनी सरकाराक जाय दिसता अशें की आमी परतून आमच्या हक्का खातीर आमच्या मागण्या खातीर रस्त्यार येवपाचें। आमी कितें बेकार आसात आदिवासी लोक आमी बेकार न्ही आमी काम करून पोट भरपी आनी आज परतून सरकार आमकां रस्त्यार हाडून आमचेर अन्याय करता। आमचो दिसवाडो जो आसा तो खंय तरी घेवन घेता आपूण खंय तरी चिंता। तर सरकारा कडेन आमची विनंती आसा की परतून आमकां रस्त्यार हाडचें न्ही कित्याक आमचो जो आमी जो हक्क मागतात तो घटनेनुसार मागतात आमी घटने भायर खंय मागनात आनी आमच्या घटनेन दिल्ल्या अधिकारा खातीर आमकां समज परतून रस्त्यार येवपाक पडटा जाल्यार एक लजेची गजाल आनी हातूंतल्यान सिद्ध जाता की सरकार आमच्या इश्यूआ बाबतीन आमच्या मागणे बाबतीन आमच्या अधिकारा बाबतीन सिरियस ना हें सिद्ध जाता। तर सरकाराक परतून विनंती आसा की ताणें आमचो जो मुद्दो आसा तो ताणें ताबडतोब जाग्यार उडोवचो अशी आमची विनंती। मिशन पॉलिटिकल रिझर्वेशन शेड्यूल्ड ट्राइब्स ऑफ गोवा हे संघटनेन 2022 पासून हो जो आमचो जो अधिकार जो आसा राजकीय आरक्षणाचो हो लावन धरलेलो आसा। हेच्या खातीर आमी तरेतरेची आंदोलनां केली आणि आंदोलनां केली म्हणून निमणे या आमच्या भारत सरकाराक आमकां विधानसभेत राजकीय आरक्षण दिवपाचें बिल पास करून घेतलेलें आणि जसो आता दोतोरान म्हटला त्या प्रमाणे 9 महिने झाले 9 महिने तरी सुद्धा फायनल जे नोटिफिकेशन काडपाक जाय आशिल्ले निवडणूक आयोगाक अधिकार दिवपाचे की आमचे मतदारसंघ खंयचे ते ठरवपाचे ते अधिकार दिल्ले ना। आज आसपाची गोष्ट आमकां मनशाक जल्माक जर घालतलो जाल्यार जो गर्भ आसा ताका 9 महिने आमची आवय जी आसा ती पोटान सांबाळटा तेन्ना हांव डॉक्टर प्रमोद सावंताक सांगून करता डॉक्टर 9 महिने जाले निदान आता तरी हे आमकां राजकीय आरक्षण दिवपाचें हे जे भुरगे जे आसा ते तुम्ही प्रसूत करा डिलिव्हर करा या आरक्षणाच्या नावान। कारण हे सगळे सेंट्रल गव्हर्नमेंटात तुमच्या खातीर हे सगळे हाडलेले आसा। तुम्ही ग्रीन सिग्नल दिना हे फायनल नोटिफिकेशन काढपाक असो मेसेज गेल्लो आसा तेन्ना
आज तुम्ही पळयला की आमची तुम्ही उटा आयकल्ले उटा कडेन आमची 8 ऑर्गनायझेशन असली आज तेतूंची 7 ऑर्गनायझेशनाचे बॅनर जे आसा हांगासर दिसता तेन्ना तुम्ही आमकां आनीक अंडर एस्टिमेट करू नका आज आता कॅबिनेट जावपाचे आसा आणि आमच्या ट्रायबल मिनिस्टरान सर रमेश तवडकरान आयज शब्द दिला त्या प्रमाणे आयज ते सीएमा कडेन कितें आसा तो सोक्ष मोक्ष लायतले तो सोक्ष मोक्ष कितें आसा ते आमी आयपाक हांगासर आतूर जाल्ले आसा आणि हितून ह्यो त्यो काणयो तातूर मातूर अशें कितें जर केलें जर जाय आमचो जे कितें म्हणटा आमी पासियस आसा ते पिड्ड्यार जातले तेन्ना आमचे माननीय आयचे जे मंत्रिमंडळ जे आसा जेतून हो विशय आयज येवपाक शकता त्या विद्वानांनी मंत्र्यांनी हो आमचो आवाज आयकचो आणि तुम्ही मुख्यमंत्र्याक ही साथ दिवची आणि ताका सांगचें की जाता तितके बेगीन हे फायनल जे नोटिफिकेशन आसा ते तुम्ही काडचे देव बरें तर दोन त्या दीस तुम्ही हाका मेळ्ळे न्हू ट्रायबल मिनिस्टराक मेळ्ळे तेणी सांगलेलें आयज कॅबिनेट हा मागीर सीएमा कडेन उलोवन सांगता म्हणून तर आसा ना म्हणून तर ना मात अजून सध्या कॅबिनेट जावना न्हू चालू जातात जाऊन करू दी कितें बाबा डिसिजन समज घेना जाल्यार मागीर तुमच्या फुडलें कितें आसतलें असं सांगता आम्ही असत नाही पूण हांवें आता शिका फुडें आमी आतां मीठ खायना कळ्ळें न्ही लेट देम ते कन्वे कळ्ळें न्ही आमी हे करता कॅबिनेट जावचे पयलीं तुम्ही प्रेस ब्रिफींग कॅबिनेट जावन घेवपा न्हू ब्रिफींग कॅबिनेट जावचे कॅबिनेट जावन पयलीं घेवंक आमी फक्त सरकाराक रिक्वेस्ट करपा खातीर आतां आमी ह्या माध्यमांतल्यान आमी सरकाराक रिक्वेस्ट केला की कॅबिनेट जी मिटींग जातली तातूंत तुमी डिस्कस करून आमचो जो इश्यू जो आसा तो कडेक लावपाचो प्रयत्न करचो ह्या खातीर आमी हे ब्रिफींग पयलीं घेतला हे तवडकराक खबर ना तवडकर ब्रीफ करता ना आज आमी ऑलरेडी सी दीस इश्यू गव्हर्मेंट इज अवेर गोवान आमी आमचो ट्रायबल मिनिस्टर आहा रमेश तवडकर तेजे कडेन आमी मंगळारा आमची मिटींग जाल्ली 12 तारखेर आनी ताणें आमी ताका ब्रीफ केला ते बाबतींत आनी तेणें आमकां एश्युरन्स दिल्लें की आय वील ट्राय माय लेवल बेस्ट टू पुट अप द इश्यू बिफोर द कॅबिनेट एंड ट्राय टू ही वील डू हिज बेस्ट आणि एक गोष्ट कशी आसा की परतून आमकां डेलिगेशन घेवन बरोबर वयता आनी कितें असले तरेचे आमकां आनी हें नाका आं आमची बकलाशी करूं नाका तुमी रिमांयडर नाही दिला बकलाशी कित्या खातीर म्हणटा हांव इतल्याच खातीर की विशय सादो आसा तो तुमच्याच कडेन आसा न्हू आमी कितें करतले थंय तुमच्या वांगडा डेलिगेशन घेवन बरोबर काय न्ही एकूच विशय आसा तो तेंच्यांनी फायनल नोटिफिकेशन काडपाचो हां फाल्यां हेणी जर अमित शहाक पर्सनलीच मेळपाचें अशें आसा सीएमान ताका फोन करून सांगपाक जाता बाबा असो हांगासर हें जाल्लें आसा आतां कळ्ळें न्ही 9 म्हयने जाल्ले आसा हां घालुया भुरगे जल्माक घालुया चल जायना जाल्यार तुमचे कंटिन्यू आसतले हां आमी ताजेर निर्णय घेतले ना तुम्ही सांगत निर्णय मेळटा पळय कितें आता कितें आसा कॅबिनेट जावपाचें आसा आमी तांकां आतां धमकी दिवपाक सोदिना पूण एक तुमच्या माध्यमांतसून बाबा आमी हांगासर आतुरतेन वाट पळयता हे तुमच्या माध्यमांतून आतां तुमी म्हटलें पाहिजे तुमी पयलींच कित्याक घेतली की आमी जाणा आसले 11:30 सुरू जाता बरोबर काय न्ही सो आतां जाली कितली 12:30 आमी गेली कळ्ळें न्ही तुमच्या माध्यमांतसून कितें आसा बाबा आमी हांगासर आसा तुम्ही 12 तारखेर मेवले म्हणले एका तावडकरान सांगलेलें की तो घालतलो म्हणून तो तुमकां विश्वास ना तो घालतलो म्हणून ताका लागून तुमी प्रेस घातला काय म्हणटा विश्वास असो न्हू विश्वास तेणी अशें तेणी व्यक्त केल्लें आसा आपूण तेजे कडेन घालता कळ्ळें न्हू आनी तो जर हें जर करता आसत कळ्ळें न्ही आपुणूय पळयताय मागीर आपलो विचार आपल्याक करचो पडटलो बरोबर काय न्ही आमी वेगळे काय उलयना न्ही प्रेशर तेजेरूय आसा न्ही
प्रेशर तेजेरूय आसा. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.